A36, page number 20. A36. तुझे कुटुंब काय साधा, भावात विश्वास मोगून जाता. तुझे कुटुंब काय साधा, भावात विश्वास मोगून जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो. आज हे दिनवासनेचें बलिदान बिटयता ब्लॉसम रॉड्रिगीस किरीत भाशेन पवित्र कुसाच्या मनाक दिनवासून बिटयता हे मीस आपल्याक दिल्ल्या देण्या खातीर आनी देवाक दिनवासून. तशेंच मागुया आमी 1 तारखेर आमच्या ह्या वाठारांत भोव करून आमच्या तरणाट्यांक कॅरियर गायडन्स आसतलें आनी बरे तरेन आपल्या जिविताचें जें कितें करतलीं आपलें जिवितान मार्गदर्शन कशें तरेन व्हरतलीं ताचे विशीं तांणी अदीक आनी अदीक आपलें ध्यान मन घालूंक. तशेंच मागुया जे कोण आमच्या धर्मा विशीं भेदभाव घालतात, सान फ्रांसीस सावेरा विशीं जावं हेर आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणां आनी मिस्योनरां विशीं उलयतात, तांकां देवान बुद्ध दिवंक. हे बुद्धीन ताणें अदीक शाणेपण उलोवंक न्हय पिसाट कशें कितें आपल्याक मनान येता तें उलोवंक. कम्युनल हेट म्हणटात आमकां, हेट स्प्रेडर्स, तांचे खातीर आमी किरीत भाशेन मागुया. तांणी पयले सुवातेर आपल्या जिवितान नवसरणी करूंक आनी उपरांत दुसऱ्यांच्या जिविताचेर तांणी नियाळूंक आनी उलोवंक. तांचे खातीर मागुया. तशेंच मागुया युक्रेन ह्या देशा खातीर तातूंत जे झुजतात तातूंत शांती आसूंक आनी आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर अदीक शांती आमच्या गोंयच्या राज्या धर्मा मदें आसूं. आमी अदीक आनी अदीक शांतीची मनशां कशीं, भावपणाची आनी एकचाराची मनशां कशीं एकामेका सोबेन जिवंक आनी जे कोण आमचे मदें फुटी घालूंक वावुरतात ते ह्या राज्यांतले पयस जावं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयण आज पवित्र सभा बागेवन कातारीन सिएनाची कातारीन ह्या आंकवार आनी धर्मशास्त्री विशीं शास्त्रीन जी आसली तिची आज उगडास करता. तिणें आपल्या जिवितान किरीत भाशेन देवाची शिकवण दुसऱ्यांक दिवंक ती वावुरली. अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितान तिणें बरोवपाक केली आनी हे बरोवपा उद्देशी आपलो बाबार्थ आनी दुसऱ्यांचोय बाबार्थ अखंड तरेन सांबाळूंक ती वावुरली. आजीसो आमकां आमच्या पोटाची भूक मारता. 2 दिसाक मिसाचे बेटेन जेजू येता तेन्ना आमचे कुडीची भूक मारता आनी आमकां आत्म्याचें दादोसपण तो दिता. हेच आत्म्याची पवित्रताय आमी अदीक आनी अदीक वाडूंक ह्या मिसांत आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध.
एपासोत बागीर सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक सुम्या काकूतकोर Sumia kakutko, क्रिस्ता काकूतकोर Krista kakutko, सुम्या काकूतकोर Sumia kakutko, प्रार्थया सूर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा जेजूचे कोश्ट नियाडूंक ताचे आनी पवित्र सभेचे गाय पळोवंक आनी ओळखूंक तुवें बागयून कातारिनाचे दोळे उगडले असो पवित्र सभेचे सेवेन तिचो मोग एक जोलटे आकटें जावंक पावलो आमी जेजूची गुडाद कुडीचे सांदे आतां ताच्या कोश्टा मरणांत वांटो घेवन सासणांक ताचे मोहिमेचे वांटेली जावंक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणांक Amen. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप महाधर्म सोबेन गामेयल नांवाचो एक फारिजेव आसलो तो एक नांव वस्तो धर्मशास्त्री म्हूण आख्खी पोरजा ताका लेखताली फुडें सरून त्या मनशां थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हणलें इस्रायलांतांदो ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय दवरात ह्या आदीं तादेव नांवाचो कोण एकलो उपजलो आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपडले आनी नांत जाले उपरांत लोकगोंतीच्या सुम्यार जुदास गालेल्याकार उपजलो आनी आपणा फाटल्यान जायते लोकांक ओडलो ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे शीस जोली मोली शिंपडले तर तुमकां सांगूंक सोदता तें हें ताचे सोरशिले पयस सोरात आनी तांकां सोडात कित्याक ही येवजण ओ हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटाक जातोलें पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना ते भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात ताचें ताणें मानून घेतलें तांणी धर्मदुतांक आपोवंक धाडले तांकां मार दिलो जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक तांकां शिडकायले आनी सोडले जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक बाग मेळ्ळें म्हूण कुशाल जावन ते धर्म सोबेंतले भायर सरले त्या दिसपोटी मंदिरांत आनी घरांनी शिकोण दिवंक आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर पोरगोटीत रावले देवाचें उतर हें देवाचे उतर जाबाब सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण परतून म्हणुया सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोप कोणाचीच म्हाका भिरांत ना
सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. जबाब: सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराचे गोरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळे म्हजे जिवितांत सर्वेस्पराचे गोरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखूंक भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावून रावूंक. जबाब: हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराचे गोरांत करूंक म्हजें तिकाण. हें हांव खात्रेन जाणो, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, कालीज गोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब: सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराचे गोरांत करूंक म्हजें तिकाण. सगलीं उबीं रावया. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियाच्या व तिबेरेसाच्या दर्याचे पोलतडी गेलो आनी लोकांची उरपूंच ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणा तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिरसां सांगाती थंय बसलो. जिदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची वोड उरपूंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचेय म्हूण उंडे घेवचे. ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे, सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता. जेजून म्हळें, लोकांक बसुयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें. म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिन वाचून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासळ्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी ती दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तांचे खावन जातूच जवाच्या 5 उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अशें 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणां लोकांक देखली. तेन्ना ताणें म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत वचतो. ती येवन आपणाक बोडान व्हरूंक आनी रासा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो कोट सोडून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो.
जेजू क्रिस्ताचे शुभोर्तो महानी Wakani tuga Krista. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, इनास आंतियोकेचो आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, जेजू आमकां जिविताचो उंडो दिता. दोर दिसाक जेन्ना आमी कुमसार घेता तेन्ना आमी मोरनाचेर जैत व्हरता. आमी सासणाक जियेता तो उंडो आमी खाता. आमच्या जे मरण हाडटले ताचेर आमी विरोध झुजता. आनी जेजू सांगता, उदीक आनी उदीक लागशिले जिवंक आमकां हीच जेजूची कूड आदार दिता. जेजू आपूण प्रवादी, आपूण देवाचो पूत, आपूण राजा हें कोणाकूच परगट नासलो. पूण आपूण देवाचो पूत म्हूण जाणो आसलो देखून आपूण कितें करतलो तें बेस बरें जाणा आसलो. आनी हाका लागून लोकांक प्रवचन करतना जायती उरपोज ताची शी येताली. आनी अशें येता आसतना लोक थंय वरांच्या वरां बसून जेजू ज्या देवाच्या राजा विशीं परगडटालो, प्रवचन करतालो, मिलाग्री करतालो तें ती पळयतालीं, अणभवतालीं आनी आपल्या जिवितांत ती नियाळटालीं. अशें आसतना लोक बाब भयणो सांज जाली, लोकांक भूक लागली आनी जेजून म्हणलें कितेंय तरी तांकां खावंक दियात. आनी ताणें फिलिपाक म्हणलें कितें तुमचे लागीं आसा. फिलिपाची परिक्षा केली आनी ताणें म्हणलें सुमार 5,000 दादले आसात आनी 5 उंडे 2 मासड्यो कितें म्हूण दितले आमी तांकां. 200 दिनार आमचे लागीं तर पयशे नात, आमी खंयचे म्हूण तांकां जेवण दितले. आनी जेजू बेस बरें जाण आसलो, कित्याक जशें मोसेसान ओरोड्यांत माना दिल्लो, पोरजां गुणगुणटालीं, पोरजां निराशी जालीं, पोरजां भुकेन वळवळटालीं तेन्ना देवा सोशें ताणें प्रार्थना केलें. देवाक ताणें म्हणलें कित्याक सायबा म्हजी परिक्षा तूं घेताय. आनी देवान स्वर्गांतल्यान माना धाडून लोकांची भूक मारली. तीच भाशेन जेजू आपूण देवाचो पूत म्हूण जाणो आसलो. आपूण देवाचो पूत जाल्यार ही मिलाग्र ताका करूंक अवघड न्ही आसली. आनी हाका लागून ही मिलाग्र ताणें लोकांक बसयलें, तांकां दादोशी केली. भाव भयणीनो, जिवितांत देव आमकां दर दिसाक उपाय घेता. आमच्या जिवितांत जें कितें वायट आसा, आमच्या जिवितांत जें कितें आमकां उणें आसा, आमच्या जिवितांत जें कितें आमकां दिसता की आमच्या जिवितांत तें आमकां पुरतें, तेन्ना देव आमकां तें फाव करता. पूण आमचें काळीज, आमचें मन नितळ निर्मळ आसूंक जाय. ते फावटी आमी म्हणटा ओय देवाचेंच तें, देवाक जाय ते भाशेन जातलें. वय, पूण म्हज्या मना प्रमाणें न्हय. आमी जायते फावटी आमच्या मना प्रमाणें वस्तू करूंक सोदता. आमकां जाय आमी चिंता ते भाशेन देवान वस्तू केलेल्यो. भयणीनो, देव तशें करिना. देवाची येवजण आमच्या विशीं जावं ह्या सृश्टी विशीं जावं मनीसकुळा विशीं पवित्रतायेची. देव सगल्यांक आमकां रुचणीक मोग करता आनी उदीक मोग करून आमकां दादोशी करूंक सोदता. न्हयच आमच्या कुडी वाटेन पूण ओत्मीक वाटेन आमकां तो दादोशी करता. आनी हाका लागून जेजू दर दिसाक मिसाचे भेटेन आमचे मुखार येता. आपूण ह्या विधी मुखार आपली कूड बाबा भयणीनो पवित्र उतरां वरवीं बदलून आमकां ती शिवूंक दिता. ही कूड भाव भयणो इग्नास ऑफ आंतियोकेचो म्हणटालो, इज एन एंटिडोट टू डेथ, इज अ सायन ऑफ फायटींग इमॉर्टेलिटी. म्हणजे आमी मरनात तसले आमकां हे जावन आसा मेडिसीन. आमकां मरणाचे जैत व्हरूंक जेजूची कूड आदार दिता. उदीक आनी उदीक सासणीक जिवीत जिवंक आनी लागशिल्ले जिवितान जेजू सोवे उदीक आमी लागशिले ताचे पाटलावदार कशे ताचो वावर करूंक बोडान नेटान ह्या संवसारान ताचे राज हाडूंक वावरूंक आमकां बोड दिता. देवान आमकां रुचल्यात जाल्यार पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगल्यांक बावतिस्मा वरवीं हे देणें फावो केलां. आमी बाबा सगल्यांनी कोमिन्यांव घेतला जाल्यार देवाची कूड आमी शिवल्या. ही कुडीक आमी फावो तो ह्या संवसारान परगटूंक, फावो तो वावर करूंक, फावो ते देवाचे राज हाडूंक आमकां शक्ती आनी स्फूर्ती मागुया.
उदीक देवाची हातयार आमी जावया तेन्नाच की देवाचें राज विस्तारतलें. उदीक आमकां देवाचें राज ह्या संवसारान दिश्टी पडटलें. कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन करूया C37 पेज नंबर 44. C37. म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. दयाळ बापा बागेवन कातरिनाच्या उगडासाक आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानू. तिची शिकवण आनी देख घेवन तुजी आमच्या खोऱ्या देवाची भोक्तीन सेवा करूंक आनी सगल्या काळजान तुका वाखाणूंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयक वाटता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सूर कडेन आमी तुका वाखाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळा तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनी तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसारान सुर्गीचे सूर दोरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र तळपरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग संसार बनल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात नातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासा करात.
बाभार्थाचो गूट पोरगो टुया तुझ्या कसानी पुनोची मोठपणा उरवी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोड बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा लोगो सुतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीत चपोती भाग्यन सुसे भाग्यन धरून तान सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजू शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तुजी संवसारांत आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां गादी पळय नाका पूण वायटांतले आमकां न्ही. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोत्रेक तावन तर आमकां तुजी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तुका शांती दे आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाची शिडी संवसाराचे देवाचे शिणे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिणे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करूया. D10 पेज नंबर 52. D10.
प्रार्थया. सुर्गींच्या बाप्पा, आमी घेतला त्या सुर्गींच्या उड्यान बागयोन कातरिनाक ह्या संवसारान कुडीचें पोसोण मेळ्ळें. तो सुर्गींचो उंडो आमकांय सासणीक जिविताचें पोसोण जावन सुर्गींचें सूख आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागतांव आमच्या क्रिस्ता सोम्या जेजूचे नांवी. सोमेस्तांचो कोचरो आमचे फिरगोजेन जाल्लो बाय रोजिता, एल्विरा आनी ट्रिजान साप केलो फ्रांसिसाक मेळून तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पुदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन करुया F12 पेज नंबर 91. F12.